आतां हांगसर पळयात, ते दोग जाण तांचे भितर देंवचार इतले आसलेले, दोग जाण आसले, पण ते इतले भिरांकूळ दिसताले की कोणच तांचेशी वचो नासलेलो. जेजू वेतालो तेन्ना ताणेन बोब मारले आनी सांगलें, कोण मारतालो तांचे मदें? हे देंवचार आसलेले ते. तूं कित्याक हांगसर आयलाय? आमकां आदी फुडेंच भायर घालूंक आयलाय? आमचो भस्म करूंक आयलाय? आतां आमकां भायर धाडनाकाय, पूण ह्या दुकरांनी धाड अशें म्हणून ताणें विनंती केली. आनी जेजून सांगलें वचात म्हणून. पूण लोक मागीर आयल्या उपरांत, हे सगळें पळयल्या उपरांत ताका भिरांत आयली. आतां हो आनी कितें करतलो? कोणाचें आयकतलो? कितें जातलें आमचें? हे भाशेन ताका थंयसरलो धाडलो. पूण हें जाणो जावया, हांगसर आमकां स्तोत्रांत अशें बरयल्लें दिल्लें आसा जबाब, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दळदिरो म्हणजे कितें? एकदम गरीब अशे भाशेन ताणेन देवाक उलो मारलो आनी देव ताचें आयकता. हें स्तोत्रांतल्यान सगळें हांगसर कळीत केलेलें आसा.